सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेक. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सगळ्या पुर्गोतोरींतल्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. मेनिनो मानुएल कार्वालो आपली हार्ट सर्जरी करपाक वेता ताका पेकोवणेचो हात लाय म्हूण ताचे पासत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जितले जाणांनी आपणा पासत मागूंक आमकां लायलेलें आसा तांचो उगडास करुया, तांचे पासत मागुया. जीं कोण पेरिगांत आसात तांकां सगळ्यांक पेकोवणेचो हात लाय म्हूण मागुया. आनी हेर सगळी आमची जोण एकल्याची खासगी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. बाबा भयणीनो, आमचे जिवितान आज जेसू म्हणटात तुमची मोतयां दुकरांच्या फुड्यान उडोव नाकात. डोंट थ्रो युअर पर्ल्स बिफोर स्वायन्स. मुगे पवित्रपणान देवाची काकलूत, देवाची दया उदीक आनी उदीक दुसऱ्यांक दाखोवंक तुमी उदीक आनी उदीक वावरूंक गरजेचें. देवाची दया आमकां मेळ्ळ्या जाल्यार, देवाची काकलूत आमकां फावो जाता जाल्यार आमी उदीक पवित्र जावंक आज जेसू आमकां उलो मारता. हीच कृपा आमकां मागुया. आमच्या जिवितान हें पवित्रपण बरे तरेन आमी सांबाळूंक आनी आमकां मेळटा तो फोड इनाम आमी दुसऱ्यांकूय वांटून दिवंक, सगल्यांक बरोबर सर्गीचें राज फावो जावंक कुतकुतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसोने मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून थोडं उच्चारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळे देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुशी खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, जांकां तुज्या मोगान तूं तीर करताय तांच्या जिविताच्या सूर गुडितांनी तूंच तांच्या बऱ्याक वावुरताय. तूं सदांच चड आनी चड मानान आनी मोगान तुजी भोक्ती करूंक आमकां शिकय. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता सासणाच्या सासना. अब्राम भोव ग्रेस्त आसलो. ताचे कडेन आसलीं खूब गोरवां, रुपें आनी भांगर. अब्रामा सांगाती लोट भोंवतालो. ताचीं खूब मेंढरां आसलीं, गोरवां आनी तोंबू. दोगांयकूय एकठांय जिवंक तो गांव पावो नासलो, कित्याक तांची गिरेस्तकाय वाडलोली आनी अशें दोगूय बाराबोर रावंक तांकां अवघड जातालें. अब्रामाचें आनी लोटाचें राखणे मदें झगडीं पेटूंक लागलीं. ते भायर ते काळार कानानकार लोक आनी पेरिजीत लोक ते गांवांत रावताले.
हे खातीर अब्रामान लोटाक सांगलें, पळय, तुजें आनी म्हजें मदें तशेंच तुज्या राखण्या आनी म्हज्या राखण्या मदें तंटो आसचो न्हय, कित्याक आमी भाव भाव. सगलो गांव तुजे मुखार मेकलो ना. तूं म्हजे सोरशिलो कुशीन सोर. तूं दावे वाटेन बेशी जाल्यार हांव उजवे वाटेन वेतलों, आनी तूं उजवे वाटेन बेशी जाल्यार हांव दावे वाटेन वेतलों. तेन्ना लोटान आपली दिश्ट मारून जॉर्दनाचे भोंवतणची सगळी जमीन पळयली. ती सगळी उदकान बरीच शिंपलोली आसली. सर्वेस्परान सोदोम आनी गोमोरा हांचें निसंटण करचे आदीं ती सगळी जोवार पर्यान सर्वेस्पराचे बागे परी ओ इजिप्ताच्या देसा सारकी आसली. म्हणटच लोट जॉर्दनाचे भोंवतणची सगळीं शेतां मैदानां आपणाक विंचून काडून उदेंती वाटेन गेलो. अशें तांणी एकामेकाचो निरोप घेतलो. अब्रामान कानानांत वस्ती केली. लोटान त्या फालक्याच्या शारांची वस्ती केली आनी सोदोम पर्यान आपले तोंबू ताणले. सोदोमाचो लोक एकदम खोटो आसलो आनी सर्वेस्पराचेर भोव व्हड अपराध करी. लोट अब्रामा सोदशिल्ली कुशीन सोदतोच सर्वेस्परान अब्रामाक म्हणलें, तुजे दोळे उबारून तूं आसाय थंय तान उत्तरीक आनी दक्षिणीक अस्तंतेक तशें उदेंतीक पळय. तुका दिसती पडटा तो आख्खो देस हांव तुका आनी तुजे संस्थीक सासणांक दितलों. जमनीचे मातयेचे कोण्या भाशेन हांव तुजी संसोद वाडयतलों. कोणाच्यान जमनीचे मातयेची कोणी मेजूंक जाय तर तुजे संसोद ताच्यान मेजूंक जातलें. उठ, हे देसाची लांबी आनी रुंदी भोंवून पळय, कित्याक हांव तुका दितलों. तर अब्रामान आपले तोंबू उबारून हेब्रोनांत आसलेले मामरेच्या सिंदूर रुखाशी पेडणें केलें आनी थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. तुजे तोंबून सर्वेस्परा बिराट करूंक कोणाक मेलोत? सगळीं म्हणुया. तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराट करूंक कोणाक मेळत? चिंविनी भोंवता, न्यायनितीन चलता, काळजान तान सोत उलयता, आपले जिवेन पेल्याच्या बोगलांटां घालिना असलेच मनशांक. जबाब. तुजे तोंबून सर्वेस्परा बिराट करूंक कोणाक मेळत? पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या बाबाचेर लोचणां घालिना, खोट्या नश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असलेच मनशांक. जबाब. तुज्या तोंबून सर्वेस्परा बिराट करूंक कोणाक मेळत? कोश्ट आडमेलीं कितलीं येवं, दिल्लो सोपूत सांबाळता, उसणें दिता वाट घेना, लोंच खावंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असलेच मनशांक. जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. जबाब. तुजे तोंबून सर्वेस्परा बिराट करूंक कोणाक मेळत? उद्गार. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सोमी म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो कालकान चलचो ना, पूण ताका आसतलो जिविताचो उजवाड. सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सोय, सोय. सर्वेस्पो तुमचे सभे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें,
पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालूं नाकात आनी तुमची मोतयां दुकराच्या फुड्यांत उडोवं नाकात, कित्याक ती घोडयेक ती पांयां तोडां मोसतीत आनी परत तुमच्या आंगार येवन तुमचे कुडक्यान कुडके करतीत. म्हणटूच हेरांनी तुमकां केलोलें जाय तशें तुमी तांकां करात. सुमूर्त आनी प्रवादी मुणगे हेच. ओशीर दारवोंट्यांतल्यान भितर सरात, कित्याक गोट्टाणाक पावयता तो दारवोंटो रुंद आनी तो मारोग विस्कोड, आनी तांतल्यान वेता तो लोक पुस्कोड. जिविताक पावयता तो दारवोंटो कितलो म्हूण ओशीर आनी तो मारोग कितलो म्हूण कोटीन, आनी भोव थोड्यांक तो मेळटा. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बाबा नो आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन ऑल ऑफ अस आर कॉल्ड टू होलिनेस. आमकां पवित्रपणाक देव आपोवणें दिता आनी पवित्रपणाक आपोवणें देव दिता कित्याक देव जावन आसा बरो, देव जावन आसा उदार आनी काकलुतीवोद, आनी देव आमकां पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरता. म्हणटकूच जल्म मारता नांवाच्या कुसव्यांत आमी येता तेन्ना आमी जेन्ना बावतिस्म घेता तेन्ना आमकां पवित्र आत्म्यांत तोच देव आमकां भरून आमकां पवित्र आत्म्याची देणी क्रिस्मा उद्देशी फावो करता. आनी जायते फावटी आमी भावा भयणीनो आमचेच जिविताचें म्हत्व कितें तें समजूंक आमकां अवघड लागता. अशे दिसाक जेजू कांय बरीं उतरां म्हणटा, पवित्र वस्तू काडून सुण्याक घालूं नाकात, तुमची मोतयां दुकरां फुड्यान उडोवं नाकात. डोंट थ्रो युअर पर्ल्स बिफोर स्वायन्स. कित्याक दुकरां भावा भयणीनो आमी जाणाव जाय तें तूं तांकां करीत परतून त्याच रेबान वचून बाबा चिखलान वचून ती मेडी जातात. ते भाशेन आमचें मन जावचें न्हय, पूण आमी देवा सोशी ओदीक आनी ओदीक आमी पवित्र जावचीं, ओदीक देवाक मानता तसलें जिवीत जिवचें, हें जेजू आज आमचे लागीं विनोती करता. उशी दारवोट्यांतल्यान वचूंक जेजू आमकां प्रार्थना करता, कित्याक आमचेर गोश्ट येता तेन्ना, आमकां कठिनाय येता तेन्ना जायते फावटी देवाचेर आमी गुणगुणटाव, पूण पवित्र जावंक आनी ओदीक आमच्या जिवितान सासणाचें जिवीत आमकां मेळूंक आमकां देव जायते फावटी घोडी कठिनायो दिता, आमच्या जिवितान त्यो आमकां मेळटात. आनी जेजू म्हणटा भोव थोड्यांक त्यो मेळटात. आनी जायते फावटी घोडयेक अशीं दारवोटां आमकां मेळटा तेन्ना आमचेर कोश्ट येता तेन्ना घोडयेक आमी देवाचेर गुणगुणटाव, देवाक आमी शेणटाव, देवाक आमी म्हणटाव खंय आसा सायबा, म्हजेच कोडे कित्याक हे सगळे आटे विटे त्रास, म्हाकाच कित्याक सायबा हे सगळे प्रश्न. घोडयेक देव आमची शुद्ध जिवीत जावपाक, आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक पवित्रपणान आमी जिवंक, आमच्या जिवितान बरेपण येवंक घोडयेक आमकां हे प्रश्न धाडटा. आमकां अशी दारवोट्यान वचूंक देव अदीक आनी अदीक फावो करता. असले वेळार खुशाल आमी जावंक गरज. आमच्या जिवितान येतले प्रश्न सदांच देव आपूण आपले काकलुतीन सुटावे करता, कित्याक देवाक जाय सगळी आपली रोसना पवित्रपणान चिरली. पूण मनीस ओस्कोत अशें आमी म्हणटा आनी हे रेजांव दिवन आमी जायते फावटी ओस्कोतायेचो फायदो काडटा. आमी म्हणटा आमी ओस्कोत आमी जायतीं पातकां करता आनी करीत रावता, पूण देव आमकां काकलूत फावो करता. हे देवाचे काकलुतीक आमी सदांच वेग मारुया, उक्ती रावया, कित्याक अशी दारवोट्यांतल्यान आमकां प्रश्न मेळटात तेन्ना, आमच्या जिवितान कठिनाय येता तेन्ना, आमच्या जिवितान आटे विटे येतात तेन्ना खुशाल आमी जावया, कित्याक घोडयेक देवान आमकां व्हड स्वर्गांत तेवो आमकां घोडयेक दवरलो आसतलो. आनी हाका लागून जिवितान येतले प्रश्नाक खुशालकायेन फुडो करुया. जिवितान येतले आटे विटे, जिवितान येतले आमचे त्रास देवाक मानता तशें जिवंक आमी वावरुया. जायती आमची बाबा भयणां कोश्टवतात. आमी जायती म्हणटा ही तांकां सजा देवान घोडी दिली आसतली तांच्या पातकां पासून. न्हय बाबा भयणू, घोडयेक म्हज्या पातका खातीर म्हजो भाव सोंसता आसतलो, म्हज्या सगळ्या वायटाक लागून दुसरी घोडयेक त्रास सोंसता आसतली. आमचे सगळ्यांचे अदीक पवित्रपण जावपाक जायती आमची भाव भयणां प्रार्थना करीत आसात. मणिपूरच्या ह्या आमचे स्टेटीन भाव भयणो जायती आमची भाव भयणां कोश्टवतात
आपलो घरदार नासून आनी खंय हांगा जोडी मोडी तिशी पडल्यात तांचो आमी उगडास करुया गुडेक आमच्या पातकाक लागून तांचेर हें वायट आयलां आसतलें गुडेक आमच्या पातकाक लागून तांचे मोदे ही दुस्मानकाय कित्याक आमी प्रयत्न करूंक ना आमी अदीक आनी अदीक धिरान मागणें करूंक ना आयच्या दिसाक दुसऱ्यां पासत वावरूंक आमी प्रयत्न करुया अदीक आमच्या जिवितांत देव आमकां पवित्रपणाक वाट दाखयता ती आपणावया आनी पवित्र जावंक दिसपोटी वावरुया हीच कृपा आमकां मागून घेवनी भेटवणी वेळार गीत घेऊया C21 पेज नंबर 37 C21 कितें गाताय त्या उन्या कितें गाताय ते काची या बाबाच्या हातान कितें देवी पळोवता म्हजो मोशा बाबूने मोशान तुमचे बलिदान सूर पदवेदा देवबापाक मानता तसले जाव म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी महिमे आमच्या आनी आमचे सगळेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा प्रसून जावन आमचो वाकाडणेचो योद्न मानून घे ह्या योजना वरवीं आमची अंतस्करणां शुद्ध कर नशी तुका मानता तसली जावं आमच्या काळजाची भोक्ती आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारांनी सासणाचे देवा सूर काडयान सोदताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेळिल्ली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या संतां भोगताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र सोत आनी संसार पडला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोस्त पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेचपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची कास नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात
बाबार्थाचो गुड पोरगोटुया तुझ्या Sari Puramshi Konpona Forti Tumela Kasurali सोम्या संसाराच्या सोडूंडारा आमची सोडवणूक बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन वाचता जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिके वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबुणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोरीत मुखार मोड फुडें फावो कर आमा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्लेल्यांची दया करून आमी मागता आयच्या दिसाक जल्माचो दीस समोर रमता त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी उगडास करुया आंकवार मरी देवाची माई सांगतीत चपोती बागेवन सुसे बागेवन धरता आनी सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मै मागाबूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थोन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सगळींच्या शेना पवित्र शेराज आमकां यो तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणी पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरोशान ओतरेकता उतराक उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दमदामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी कुशे परमेन तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येता रासू चलयताय सासणाच्या सासनांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दी देवाचे शिल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शिल्ये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीचे जेवणाक पयल्यान ती चुकली आमी सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन Maka
प्रार्थुया. दयाळ बापा, तुज्या पुताच्या उमळीक कुडी रोगताच्या जेवणांत तूं आमकां तुज्या जिवान नवीन करताय. परतून परतून ह्या जेवणांत भोगतीन वांटो घेवन सासणाचें सूख आमकां खात्रीन मेळोवचें कर. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदार दिव. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेऊया. F13 पेज नंबर 91. F13. कुशल सदांच आमी भोंवचे, कुशल दादोस आमी जावचे, मोगाची बिलेकूच बोरे, भाव भयणाची बिले खोरे. कुशल सदांच आमी भोंवचे, कुशल दादोस आमी जावचे, मोगाची बिलेकूच बोरे, भाव भयणाची बिले खोरे. आमची कांता खोशी नाका, कुशल दारो